पावलार मारून वाटून चोलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या पावलार मारून वाटून चोलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या जेरुसालेमच्या देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे जेरुसालेमच्या देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे पावलार मारून वाटून चोलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या पावलार मारून वाटून चोलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या कुशलकायेन तुमकां सगल्यांक या आयच्या समारंभाक माय मोगाचो येवकार हे मिसांत आमी मागतले मारिया युलारिया डिसोजा देवाक दिनवासूंक हे मीस संभ्रमतात तांकां आनी तांचे इंतेसांवा बसत मागतना आज आपलो वाडदीस संभ्रमतात फर्स्ट बर्थडे जुडेन्स फेर्नांडीस ताचे पासत आनी ताच्या आवय बापाय पासत मागुया सोंपिल्लो आमचो भाव नोलास्क विएगास ताचो आज बर्थडे सर्गीच्या बापान आपले शांतीन ताका घेवंक मागुया शर्विन डी कॉस्टा डेन्झिल डी सिल्वा हेवूय आपलो वाडदीस संभ्रमतात कुडियात्म्याची भलायकी तांकां मागतना आज आपलो लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटले पासत मागुया वेन एंड हॅना डेन्झिल एंड डेलिया तांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद फाव जावंक कोतकोत्यान मिसा बेटीन वांटो घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन जो आसलो जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भावा भयणांनो आयज आमच्या गोंयांत पवित्र सभा 2 प्रांतीक जेजूक वळखेचो दीस समर्पता आमचे शिराव हो गवळीक आनी दोतोनीच्या वर्साचो विशय मनान दवरून वर्सभर हो वावर जाला आयची संभ्रमणी जावन आसा तांच्या ह्या वावराची आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा तो लोकांक शिकोवन दितालो एका जाग्यार रावून न्हय पूण जेजू गांवांनी नगरांनी भोंवून लोकांक बापाची बरी खबर पुरगटालो लोकांची परिस्थिती वळखून घेतालो आनी तांकां सजमाता ते भाशेन शिकोवंक वावुरतालो जेजू पुनर्जीवन जावन पासून हो वावर आपल्या शिसा वरवीं चालू दवरलो आपले धीर दितल्या उतरांतल्यान इमासनाच्या वाटेर चलतल्या शिसाचे निराशीपण ताणें पयस केलें आनी जेजू कोंत्रेकून ताच्या काळजांतले उमाळे ताणें आमचे शिराव म्हूण तांकां पुरगट केले वर्सभर जेजू आमकां वेगवेगळ्या तरेन दोतोनीचो वावर फुडें व्हरूंक आपलो सांगात आनी आदार दिला चालू परिस्थितींतल्यान पर्यान जेजू आमच्या सांगाताक घेवंक आमचो क्रिस्ती भावाट जिवूंक फावो जाल्या सोबोर उपकार आनी देण्यांनी खातीर ह्या देवाच्या उतराच्या सेवा धर्मांत आमची दिनवासनेची मनां बापाक उबारुया भयणी भावांनो कांय वरांनी आमची सुपुल्लीं भुरगीं पयलेच फावट जेजूक आपले काळजांत घेतिली आज दोतोनीचो दीस आमच्या गोंयांत आमी पाळटा आनी दोतोनीच्या दिसाक ही 40 भुरगीं जेजूक आपले काळजांत घेतिली
खुशाल जावया आनी तांचे पासत आनी तांच्या आवय बापाय पासत मागुया. बाबार्थाची आकारणी हो आमचो मुखेल कायदो. आमी बाबार्थान वाडूंक आनी देखूनच आमी हे इगोर्जींत येता. आमचीच बाबार्थाची आकारणी जावंक, दॅट वी बी फॉर्म्ड इन आवर फेथ. जो बाबार्थ आमकां बावतिजमाच्या दिसा मेळ्ळो, तो बाबार्थ आमचे बाराबर वाडूंक जाय. तसोच 7-8 वर्सां जाल्ल्या भुरग्यांचो हो बाबार्थ वाडूंक जाय. आमी सगळीं ताळगांवकारां खुशाल जावया ह्या भुरग्यां पासत आनी मागुया तांचेर देवाचो आशिर्वाद. ती कुरपेन, जाणवायेन आनी पिरायेन वाडूंक आनी आमचें मागणें बरे भाशेन जावंक आनी हो दोतोनीचो वावर जो आख्खे गोंयांत चलता तो सदांच फुलूंक वाडूंक आमची प्रार्थना बापाक उबारुया. हांव पातकी सोरपदविदार देवाक आनी तुमकां बाबा वडलो सगळ्या विचारून सांगता. मनान चिंतून तरां विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. हे सौभाग्यन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा वडलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण मागता. सोरपदविदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. मोहिमा देवा उसोनी आनी शांती ताच्या इष्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोरपदविदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन मागता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप काढाय. आमची काकलूत कर, तू बाबाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू मोनेस्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमच्या एकल्याच्या मनाकाळजांतली मागणी बापाक उबारुया. हो दोतोनीचो वावर गोंयांत आमचे फिरगोजेंत उदीक फुलूंक फुडें वचूंक मागुया. देवा आमचे मोगाळ बापा, तुजेरूच आसा सगळो आमचो विश्वास.
तुझें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच बाळगून दवर. हें आमी मागता आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर बसून आयकुया. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. उजियास राजाच्या मोन्नाच्या वर्सा एका उंच सिंहासनार बसलोलो हांवें सर्वेस्पराक पळयलो. ताच्या सांगाता आसलेल्यांनी पवित्र जागो भरलो. ताचे वयर आसले सेराफी. हांकां जण एकल्याक 6 पाकोटे आसले. ते एकामेकाक आड्डून म्हणटाले, पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर, सगलो संवसार भरला तुज्या वैभवान. अशें आड्डोतेल्यांच्या आवाजान बुन्याद हाल्ली आनी देव मंदीर धुरान भरलें. हांवें म्हणलें, कसल्या डोलडिऱ्या बेसार हांव आसा. खोटा म्हजें, कारण हांव एक मेल्या ओंटाचो मनीस आनी मेल्या ओंटाच्या मनशा मदें हांव जियेतां. आनी म्हज्या दोळ्यांनी दोलबाराच्या सर्वेस्परा राजाक पळयला. तेन्ना एक सेराफीन वेदीवेल्या चिमट्यान उज्याचो एक कोळसो आपल्या हातान घेवन म्हजेशी उडून आयलो. ताणें तो म्हज्या ओंटांक लायलो आनी म्हणलें, आतां पळय, हांव तुज्या ओंटांक लायला. तुजें पातोक काडून उडयलें, तुजें खोटेपण बोगशिलें. आनी सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. तो म्हणटालो, कोणाक धाडटलो? कोण आमचो संदेशकार जायत? हांवें प्रतिपाल केलो, हो पळय, हांव हांगा आसा, म्हाका धाड. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गायतले. हे पुरी. तुज्या दुता मुखार तुजे कितोन गायता सर्वेस्परा. अनेक पावटी गावया. तुज्या दुता मुखार तुजे कितोन गायता सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलाय म्हूण सर्वेस्परा. सगल्या म्हज्या कालसान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार शास्तांगी तुका नमस्कार करता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वाशी. सोगटा परस व्हडतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटां. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें कालीज गोड केलें. म्हाका धिरान बोल्लोय. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांतलीं उतरां आयकोना फुडें सर्वेस्परा. संवसारांतले सगळे राजा तुका दिनवासतले. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां वर्णून म्हणटले, खरीच व्हडती सर्वेस्पराची महिमा.
तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणाक बालता तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय आनी म्हाका सोडूं नाका. तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता सर्वेस्परा. भाग्योन पावलून खोरीतकारांक बरयलेलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, बरें तर पयले सुवातेर जी हांवें शिकोवन घेतल्या तीच तुमकांय हांवें दिल्या. म्हणजे पवित्र पुस्तका प्रमाणें क्रिस्त आमच्या पातका पासत मेलो, ताका निकी पिलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणें तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो आनी केफेसाक आनी उपरांत बारांक तो दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच फाराक 500 अदीक भाव भयणींक दिश्टी पडलो. हातलीं जायतीं जाणां आजून जिवी आसात आनी थोडीं मरून गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्या दोन दुतांक. सोर शेवटी म्हाकाय दिसभरच्या आदीं जल्मल्या दिश्टी पडलो. एकाच उतरान ते परगट कोत्ता तेंच हांव परगट कोत्ता आनी तेंच तुमी सत मानतले. देवाचें उतोरें. देवाचे ओळखार सगळीं उबी रावन आमी गायन गावया. B10 527 चवथो श्लोक. B10 page 27. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. S'organizzonsa sordole urdeva uto sasna gurdole sorvesporak soy soy sorvesporak soy soy sorvesporak soy soy sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. देवाचें उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवतणी चेंस जालो आनी तो जेनाजरेत थोड्याचे दोडेर उबो आसलो. तेन्ना थंय थोड्याचे देगेर ताणें 2 ओडी देखली. खारवी देवून रांपणी धुताले. तांतलें एक व्हडें सिमोनचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी ते तोडीक थावन मातशें पयस व्हरून ताणें मागलें आनी व्हड्यार बसून थंयतान तो लोकांक शिकोवन दितालो. उलोवन जातूच ताणें सिमोनाक सांगलें, खोल उदकांत व्हडें भायर मार आनी मासरी धरूंक तुमच्यो रांपणी उडयात. जाप दिवन सिमोन म्हळें, गुरुजी, रातभर आमी कश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना.
तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपोण घालतां. अशें केले उपरांत तांकां इतली खूब मासळी पडली की रांपोण पिंस्त अशी जाली. आनी येवन आपणाक आदार दियात म्हूण दुसऱ्या ओड्यांत आसलेल्या भागीदारांक तांणी खुणां करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसर दोनूय ओडीं भरलीं. हें पळयना फुडें सिमांव पेद्रून जेजूच्या पांयां पडून म्हळें, म्हजे सोचिल्लो पेल्यान चोर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बरोबर आशिल्ले तितलेय पडलेली मासडी पळोवन सारकेच तोटाकलेले. तेच परी सिमांवाचे भागीदार आशिल्ले ते जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव. जेजून सिमांवाक म्हळें, भिवू नाका, ह्या फुडें तूं मनशांक धरतलोय. आनी ओडी तोडी काडून सगळें सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, एका गांवांत खंय आमचो भाव सांतान आसा ती भशेन मेस्तिरी आसलो आनी कॉयर आसलो. आनी त्या कॉयरांत खंय एक दादलो आसलो. तोवूय कांतार करतालो पूण मातशें आवट ऑफ ट्यून, जाफिनाद म्हणटा आमी पुर्तुगीज भाशेन, सारको कांतार करिनासलो. भाव सांताना भशेन मेस्तिरीन खंय 5 बिगाराक सांगलें, पळय अमकोच दादलो कांतार करून घेता कॉयरांत पूण सारको कांतार करिना, ताका सांगूंक म्हाका बरें दिसना. 5 बिगारान सांगलें, खंय तूं भियेनाका, हांव सांगता ताका. आयताराचें मीस जातच ताका आपयलो खंय 5 बिगारान आनी ताका सांगलें, खंय बाबा जाणा तूं 4-5 जाण म्हाका सांगताले तूं कांतार बरें करिना, तूं आवट ऑफ ट्यून वयता, तुवें कॉयरांत वचूंक फावना. तो म्हणूंक लागलो, खंय जाणाय 5 बिगार, तुका 4-5 जाण सांगतात, म्हाका 50-60 जाण सांगतात तुज्या लागीं सेरमांव सांगूंक जायनात. तुवें सेरमांव सांगपाचें बंद केल्यार बरें. भयणी भावांनो, केन्ना केन्नाय देवान सगल्यांक आमकां स्ट्रेंथ्स आनी विकनेसीस दिल्या. स्ट्रेंथ म्हणजे आमचें बळ, आमचे गूण, आनी विकनेसीस आहात आमकां. आनी जायते फावटी आमचे विकनेस कोण आमकां दाखयता तेन्ना आमकां बरें दिसना. पूण आमी जाणा, सगळीं जाणा आमी, वी हॅव आवर विकनेसीस एंड आवर स्ट्रेंथ्स. थोडे फावटी आमचे स्ट्रेंथ म्हणजे आमची बळाय आमी जायते फावटी दाखयता, सांगता दुसऱ्यांक. आनी जायते फावटी दुसऱ्यांची अशक्ताय, दुसऱ्यांचें विकनेस आमी वाडयता आनी तांकां खाला आपटिता. मनशाचे सैम आमी सगळ्यांनी मनान दवरूंक जाय की देवान आमकां रोसता आसतना असले स्ट्रेंथ्स आनी विकनेसीस आमकां दिल्यात. पूण आमची अशक्ताय ओळखून घेवप हें एकदम गरजेचें. आनी अशक्ताय ओळखून घेवन त्या अशक्तायेचेर झुजूंक आनी अदीक बळवून जावंक आमकां आयचें देवाचें उतर आपयता. बामणीनो, तुमी चितान आयकलां जाल्यार पयल्या वाचपांत आमकां इजाईयास प्रवाद्याचें आपोवणें मेळटा. तो म्हणटा, हांव हे देव मंदिरांत आसा, मेळे वंटाचो मनीस, आनी हांवें म्हज्या सर्वेस्पराक देखला, हांव पातकी, मेळे वंटांचो मनीस म्हणजे हांव पातकी. आनी देव एका सेराफीक धाडून कितें करता, उज्याचो कोळसो ताच्या ओंठांक लायता, इजाईयास प्रवादी म्हणटा, आनीक म्हणटा तूं आतां नितळ जालो, आतां तुवें म्हजो संदेशकार जावंक जाय, तुका आतां हांवें घोटाय दिल्या, तुजी अशक्ताय सिनफुलनेस काडला, आतां तूं म्हज्या नांवान
म्हजो प्रवादी जावं देवाचें उतर पुरगुटूंक वच. देवान ताका बळ दिलें. दुसरे वाचपान भाग्यून पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले चिटीन भाग्यून पावल अशें म्हणटा, हांव धोर्मदूत म्हणूंक म्हाका फावना. डोंट इवन कॉल मी एन अपोस्टल. द ग्रेट अपोस्टल, ग्रेट पिलर ऑफ द चर्च, म्हाका फावना म्हणटा. आनी म्हणटा कितें, देवाचे पवित्र सभेक हांवें दुमाळो दिला, देखून म्हाका धोर्मदूत जावंक म्हाका फावना. देवाचे कुरपेन हांव धोर्मदूत आनी ताणेंच म्हाका कुरपा दिल्या. आनी हे कुरपेन ही कुरपा म्हजे सभे निर्फोळ जावंक ना. परतेंच जाल्यार दुसऱ्या सगळ्यांहून अदीक वावर हांवें केला. म्हजे वस्तूंकीनूय पूण म्हजे सभे आसा ते देवाचे कुरपेन. पॉल ओळखून घेता भाव म्हणून ताची असक्ताय. हांवें पवित्र सभेक दुमाळो दिला, तरी आसतना जेजून म्हाका विचून काडला आपलो शीस जावन. दामास्काचे वाटेर म्हाका खाला पुटिलो आनी हांवें ताका ताचें दर्शन पळयलें. ताचो ताळो आयकलो हांवें, तूं म्हाका कित्याक पिडापीड दिताय. म्हाका धोर्मदूत म्हणूंक फावना. Paul realizes his weakness. आनी देव ताका सांगता, तूं म्हजें विचून काडलेलें हत्यार. यू आर माय चोजन इन्स्ट्रुमेंट. कितें करूंक? बरे खबरेचो प्रचार करूंक आख्खे संवसाराक. यू आर माय चोजन इन्स्ट्रुमेंट. सावलू आसलो पावलू, ताचें विकनेस काडलें, ताका स्ट्रेंथ दिलें, जेजून दिलें. पेद्रू शुभ वर्तमान आमी आयकलां, जेजूचे पांय पडटा आनी म्हणटा, सायबा आंगाचो वस हांव पातकी, म्हाका फावना. तो पळयता इतली व्हडली मासडी पडली, दोनूय ओडी बुडटाशी जाली. आख्खी रात आमी वावरले, हांव कांय पडलें ना. पूण ताच्या उतराक ताणें रांपोण घातली आनी बुडोसर रांपोण निस्त्यान भरली. तो ओळखून घेता, सायबा हांव पातकी, म्हजे सल्लो पयस सर. आनी जेजू ताका सांगता फुडाराक, तूं मनशांक दोत्ता तसलो खारवी जायसो कोत्तलो तुका हांव. त्या वेळार पेद्रूक समजना. ही वॉज अ सिंपल फिशरमॅन. ही कुडंट अंडरस्टँड एनीथींग. पेद्रूक मागीर तावे जातलें आसलें जेजून म्हळें म्हूण, कितें, तुका मनशांक दोत्ता तसलो खारवी जायसो कोत्तलो हांव. म्हजे बरे खबरेचो तूं परगटणार जातलो. पेद्रू, जाकोब, जुआंव उडी आनी मासडी आनीक रांपणी सोडून जेजू फाटल्यान गेले. आनी जेजून तांकां खरेंच मनशांक दोत्ता तसले खारवी केली. बडी भावनो, आज आमी हांगा आयल्या, आमी वसोत, सगळीं आमी वसोत. आनी देव आमकां शक्तिवंत करता. आमची असक्ताय ओळखून घेवन आमचे असक्तायेचेर नदर घालिना, पूण आमचे सगळें आशिल्ली बळाई, आमचे सगळें आशिल्ली कुरपा, आमचे सगळें आशिल्लें बरें मन तो ओळखून घेता आनी आमकां एक एकल्याक पाठयता. आनी वी हॅव द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड विथ अस मोर देन आवर ह्युमन विकनेस. वी आर इन द चर्च बिकॉज वी फील वी आर वीक. वी आर अनवर्दी टू बी इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड. वी आर अनवर्दी टू रिसीव जीसस इन द युकरिस्ट. Yet He cleanses us. देखून आमी म्हणटा, तुका आमचे काळजान घेवंक आमकां फावो न्हय, एक उतर उलय आनी आमी नितळ जातल्यो. आमकां फावो न्हय. वी आर अवेर ऑफ आवर ह्युमन विकनेस. पूण बाब भयणीनो, आमचे ह्युमन विकनेस तो देव वळखता
आनी आमकां आपली घोटायेन भरता. This is that revelation. We know who God is, we know who we are, and we know what God can do for us. आनी हें बाबा म्हणिनो आमचें बळ. आमी असोक्त, देव शक्तिवंत, देव पदवेदार, देव बलिश्ट. आमची असोक्ताय आमी वळखता आनी आमी देवाचेर पाती येता. आनी तोच आमकां बाबा म्हणिनो वयर काडटा. सायबीमांचे स्तुती गितांत, तुस्त गितांत ती म्हणटा, कितें म्हणटा, ल्हानविकांक ताणें वयर काडले, बरे बरे देण्यांनी बोल्ले, कित्याक तो पदवेदार, तो बलिश्ट, ताचें सगळें जाता. बाबा म्हणिनो आज आमी गारवेत आसा. लेट अस टेक दीस मॅसेज विथ अस. वी आर वीक. सगळे आमी वसोत. जेजू म्हणटालो ते फारिजेवांक, धर्मशास्त्रांक, ते प्रदुवारांत सांपडलेले वस्तुरेक घेवन आयिल्ले, फातर हातांत घेवन आयिल्ले. जेजू तांकां सांगता, तिणें पातक केला, येस, मारात ताजेर फातर. कोण? जाका पातक ना. जाका पातक ना, मार ताजेर फातर, ते वस्तुरेचेर. कोणूच मारिनात. ते सगळे जाण आसले आपूण पातकी म्हूण. आपूण पातकी म्हूण सगळे जाण आसले. बाबा म्हणिनो आवर चर्च इज अ चर्च ऑफ सिनर्स. आमी सगळीं असो, पूण वी हॅव द ग्रेस ऑफ गॉड. आमच्या सगळें देवाची शक्ती आसा. भाग्यून पावल ओळखून घेता. आय एम नॉट वर्दी टू बी कॉल्ड इन एपॉसल. अ द ग्रेटेस्ट एपॉसल. ताणें जेजू पासत इतलो वावर केला, पेद्रून आनी हेरा अपोस्तलांनी करूंक ना तितलो वावर केला जेजू पासत. But he says, if I boast, I will boast in the glory of the cross. ताका हांव परगुट्टा. पूण हें सगलें ताच्या फुंक्या देणी. बाबा म्हणिनो आज आमी गारवेत आसतना हें स्वत मनांत हाडुया. आमी कोणूय आनी आमी कितेंय जाल्यार देवाचें फुंक्या देणी. तातूंत खरी वडवीक आनी खरी ग्रेस काय आसा. आनी देखून ही देवाचें उतर आयज आमकां सांगता. इजाइयासाक ओंठांक कोळसो लावन परगुटणार केलो. पावलू घोड्याचेर क्रिस्तांवांक पिडापीड दिवंक वयतालो, घोड्यावेलो आपटिलो, आपल्याचें विचून काडलेलें आत्यार केलो. पेद्रू सादो खारवी आसलो, नुस्तें मारतलो, रांपणी धुतलो, मनशांक धुतात तसलो खारवी केलो. आमकां एक एकल्याक आमची असोक्ताय ओळखून देवाच्या बलिश्ट हातयारां जावंक आमचे मदीं येतलो जेजू ताची कृपा मागुया. आमकांय नितळ कर, आमकांय ताचे काळजीदार गोवाय कर. ही कृपा हे मिसान सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया. आमचे बावडतेची उसारणी करुया म्हणून सोत म्हणटा देवाक. पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो, अंकवार मारिताय सोबलो, पोसला काल ताणें कोस सोसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी तो कांय पिलो, तो मेल्ल्या मध्ये मेलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांक जिव्या आनी मेल्ल्यांची वसुली करूंक येतलो. सोत म्हणटा पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातळेचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. म्हजो संदेशकार जा. देव आमकां आपयता आपले बरी खबरीचे गोवाय जावं. आज दोतोनीचो दीस पाळटा आसतना सगळ्या आमच्या संदेशकारांक बूक करून आमचे फिरगुजीन भावतेल्यांक देवाची कृपा आनी आदार ह्या भावार्थ्याच्या मागण्यांतल्यान मागुया.
आमच्या धर्माच्या वडिलांनी आपल्या आपोवण्यांतल्यान जेजूची शिकवण पोरजेक दितना भावार्थाचे दिशेन ते वावरूंक आनी आपले पोरजेची आत्मीक वाट जावंक फावो ते उपाय ताणें घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयार बाबा आमचे मागणे आयकून घे बाबा. वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला. तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी आपसुवार्थीपण सोडून पोरजेच्या बरेपणा पासत वावुरचे म्हूण आपणायल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयार बाबा आमचे मागणे आयकून घे बाबा. घोव बायलेन लग्ना दिसा भुरग्यांक भावार्थान वाडोवपाची भास देवाक दिल्ली ताचो उगडास मनान हाडून क्रिस्ती तत्वांनी आपल्या भुरग्यांक वाडोवंक भार घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयार बाबा आमचे मागणे आयकून घे बाबा. देव संदेशकारांनी आनी शिक्षकांनी आपले आपोवणे मोगान आनी सेवेच्या मनान जिवोवंक आपल्या हाताखाल आसलेल्या भुरग्यांची शिक्षण तशेंच भावार्थाची जिविताची वाड करूंक जबाबदारेन वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयार बाबा आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयज आमच्या गोंयांत आमी धर्म प्रांतीक जेजूचे वळखीचो दीस समोरमता. सोमेस्तांची क्रिस्ती भावार्थाची आकारणी करूंक क्रिस्ती धर्म शिकवणेचें केंद्र बारी वावुरता. केंद्रान वावुरतेल्यांक तशेंच केंद्र आपकुशेन आदार सहकार दितल्यांक बरी भलायकी आनी वावराची कुशलकाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयार बाबा आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बापा मोगळा आमची थोडी मागणी आमी तुका उबारल्यान आज जेन्ना आमी आमच्या गोंयांत दोतोनीचो दीस पाळटा अदीक आनी अदीक तुजे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे ओळखीन आमी वाडूंक आनी खरो अनुभव तुमचो मेळूंक आमकां शिकय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. बसय. बेटोनिंग दोन दान आमी दोतोनीच्या वावराक पाठोवन दितले. बेटोनिंग आमी गायन गावया. बापाक मानना C8 पान 31 C8 पेज 31. बापाक मानना गोड गोड बायलो जाय काळजाची खरी भक्ती ताका नाका बोरी घाला जाय बेल्याची दया प्रिती मोगार बाप्पा मानून तुगे मोगार केली ही बेटोरी मोगार बाप्पा मानून तुगे मोगार केली ही बेटोरी मोगार बाप्पा मानून तुगे मोगार केली ही बेटोरी मोगार बाप्पा
भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी अवघी पवित्र सभेच्या बाबाक सर्वेस्पर मानून घेवया. मोगाळ बाप्पा, आमच्या रुसणारा हो उंडो आनी दाकां सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रोगोत करून आमकां दी. हे परी आमच्या असोक्त सैमाचे पोसणाक तुवें दिलाय ते जेवणा उद्देशी आमच्या आत्म्यांक सासणाच्या जिविताचें पोसण तें जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी सासणाचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. कायदो रितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मरितावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Sporacje nawi, jedna gazuj, tu sorgi, tu gazuj zoj. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून निदेणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच तांणी कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतल्यान पियात. म्हणजे रोगताची कास नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रोगत. पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमच्या बीश साहेबान सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमचे भावमणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुज्या पोरजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटून घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन धर्मृत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेत आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं
त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. भाव भयणीनो, जेजूक आमचे काळजांत घेवंक आमकां फावना, पूण तोच आमकां नितळ निर्मळ करता. तोच आमची अशक्ताय आपल्या शक्तिवंत बळान बदलता. आज अदीक आनी अदीक ताचे बरी खबरीचे आमी गोवाय जावंक आमकां बळ दिवून ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकायो, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं, आनी आमचो दिसपटो गिरायस आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तायने पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक, आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदारका कुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकीक पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन पुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचे दीस घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतारा जोड चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. जिवन जेजूची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हे जेजूच्या जेवणांत आतां वांटून घेतली आमी सुभागी. सोमिया तूं म्हज्या घरा येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू दाखवेल आमी फाटे. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. D14 पान 54. D14 पेज 54. जेजू दाखवेल आमी फाटे, ताच्या जीवन आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटे, ताच्या जीवन आमी जिवी. दाखवेल आयल्या मोच्या बाबा, ती सांबाळटा माये मोगान. ओदीक फोडून गोच्या मोना, फाटे बेटा गोचे बाबा. जेजू दाखवेल आमी फाटे, ताच्या जीवन आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटे, ताच्या जीवन आमी जिवी. Audi daquel lumi vade, moce soveri gundrauce, velit nari glole vade,
सुफोळ जातले सुकून वेतले जेजू दाखवेल आमी ही फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी जेजू दाखवेल आमी ही फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी Rigul ramat moje sove Avui rauda tumce sove Foco doce Jivi tumce Suka bori su forzatle Jesu daquil Ami fate Tacia jivan ami jivi Jesu daquil ami fate Tacia jivan ami jivi Moce vire zimir tumce Sarkel nirfor, sarkel ride Moce sove, ake cine Boron etre moce zate Jesu daquil ami fate Tacia jivan ami jivi Jesu daquil ami fate Tacia jivan ami jivi Isti Baba Diuci mohima Noi gildivom godit kama Noi mulvagni Borlinama Pogocilin suba fora Jesu daquil ami fate Tacia jivan ami jivi Jesu daquil ami fate Tacia jivan ami jivi प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा असोक्त आमी भुरगीं तुजी तोरी तुज्या पुता जेजूच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय. एका कालसींत आनी एका उंड्यान तुवें आमकां वांटो दिलाय देखून तुका दिन वाजता. आनी जेजू सवे आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणी खातीर सुफळ जावं होच जावं दी आमचो संतोश. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. आतां इंग्लीश मीस आसतले 9 वरांचेर आनी त्या उपरांत 10 वरांचेर आमचे फिरगुजेन भुरग्यांचो पयलो कुमन्यांव इंग्लीश जमो. 40 सोंपुल्लीं भुरगीं जेजूक आपल्या काळजांत पयलींच फावट घेतात. तांचे पासत आनी तांचे कुटुंबा पासत आमी मागुया. कोविड-19 एपिडेक लागून बाबा मडिनो हो समारोह आमी 2 भागांनी करचो पडलो.
आमचे सुपुल्ल्या भुरग्यांक तुमी तुमच्या मागण्यांनी दवरची म्हणून मागता. आजचे आमचे सेकंड कलेक्शन आमी कम्युनिटी हॉला खातीर करता. हे हॉल भोव वरिश्ट हॉल, ताचो जायतो वावर उरला. हो वावर आमी सवकास हातान घेतात. आमच्या आर्किटेक्टांची अदमास आसा ते भाशेन सगळो हॉलाचो खर्च 2 कोटी तरी जाय. ताका फॉल्स रुफींग आसा, स्टेज आसा, ताका AC आसा आनी सगळे तरेचो खर्च आसा. आमी जाणा तो वावर पादवीकाराचो न्हय, तो वावर गांवचो, म्हणून तो सोंपतलो तुमच्या सादारान आनी भाग्यून मिंगेलीच्या आशिर्वादान हो वावर सोंपतलो आनी आमी सोंपयतलो. आज आमच्या गोंयांत दोतोरीच्या वावराक भिटवलेलो दीस, जेजूची ओळख आमच्या घरांनी वाडोवया आनी भुरग्यांक देवाची जाणवाय दिवया. शुक्रारा दिसाक 108 भुरग्यांनी क्रिज्म घेतलो आनी ही मांडावळ आनी हो संस्कार बरे भशेन जालो. सगल्यांनी तातूंत वांटो घेतलो आनी खुशालकायेन गेली. ही भुरगीं तरणाटी तांची दोतोनीची आकारणी फुडें वचून सगल्यांनी आमी वावुरचें. फाटल्या आयताराचें तुमचें धर्मदान जालें 48,260. बुधवारा दिसाक 10,020 आनी पयल्या शुक्राराक 11,610 रुपया. आदार दितेल्यांक देव बरें करूं. हे दिसांनी लुर्दी साहेबांच्या कपेलांत ओचेल हांगा लुर्दी साहेबांच्या नोवेनांची मांडावळ चालू आसा. 5:30 वरांचेर तेर्स आनी ते उपरांत मीस. वेट करून भाव भयणीनो ह्या नोवेनांत वांटो घेवया. आमचेच फिरगुजेचें कपेल तें. 11वेर लुर्दी साहेबांची परब. परबे दिसाक मीस जातलें 5 वरांचेर. हांगाथान भास आसतली सकयल वचूंक. 5 वरांचेर मीस, मिसाचेर माव, मिसा उपरांत धाकटी मिरवणूक आनी मागीर साहेबांचो आशिर्वाद सांजे 5 वरांचेर. फाल्यां सोमार सदां भाशेन सांजे 4:30 वाजता मागण्यांची जमात कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रूप. ह्या सातोळ्यांत आमी केरीत भाशेन मागतले आमच्यो वेंचणुको लागीं पावल्यो. फुडल्या सोमाराक आमच्यो वेंचणुको सगळें बरे भाशेन जावंक आनी फावो तसलो सरकार आमकां फावो जावं आनी जाणवायेन आमी मत आमचें दिवंक केरीत भाशेन आमी हांगा परम संस्काराची मागणी करतले. तुमी तुमच्या घरांनी तशेंच समुदायांनी मागणी करची. 11 तारखेर पिडेवंतांचो दीस, डे ऑफ द सीक, वर्ल्ड डे ऑफ द सीक. लूर्ड साहेबांची परब करता त्या दिसाक पाप साहेबान हो पिडेवंतां खातीर भेटयलेलो दीस केला. पूण आमी मागीर आयतारा दीस पिडेवंतांक भेटयलेलो आयतार पाळटा. येता त्या आयताराक डे ऑफ द सीक आमच्या गांवच्या पिडेवंतांक पेकोवणी मेळूंक, आमच्या पिडेवंतांक आनी जाणट्यांक जाता जाल्यार आमी हाडुया बरीं हात जाल्यार मिसांत वांटो घेवं. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक पयले मीस केरांत, दुसरे मीस युकरिस्टीक मिनिस्टर्स आनी तिसरे मीस सांजे विमेन ऑफ होप. उबी रावया. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. म्हजो पाटलाव करूंक शेवटाचें गायन गावया. F15 पान 9 थानी 2, F15 पेज 92. Posto patrão coru, tuci kushi zalia, tu sokuri suba, zole moce patlia, tu sokuri suba, zole moce
जिवाचो सोमुनीस पोकोता आपलो जीव गोऱ्यानी तो सासना पोगडायता आपलो जीव गोऱ्यानी तो सासना पोगडायता मोसो पाटलाव करू तुझी खुशी जाल्या